वेलांगणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाटी दिता लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता मोरीमयेच्या सर्व भक्तिकांक कापुचीन फ्राद भावांचो प्रणाम. वेलंकणी माई वेलंकणी सायबीण भलायकेची माई ह्या मोरये विशांत आमी आयकलां. वेलंकणी सायबिणी विशांत थोडी माहित वांटून घेवंक आमी कापुचीन फ्राद रिचर्ड क्वाड्रस हांणी हांव मेल्विन थोडी माहित वांटून घेवंक आशेतां. ही माहित वांटून घेवच्या पयलें आमी उलोवच्या पयलें हांगासर एक व्हिडियो आसा, तो व्हिडियो तुमी पळोवचो. पाप साहेब फ्रांसीस मोरयेच्या पांयां तळा वचून मागणें करचें घडीत ह्या व्हिडियोचेर पिंतरायलां. कोविड-19 कोरोना पिडे वरवीं लोक मरतना, इटलींत लोक मरतना, सगळ्या संवसारांत घुस्पड गोंदळ उदेतना पाप साहेब आवर लेडी ऑफ डिवायन हेल्प ह्या सँक्च्युअरींत वचून मागता. वैज विज्ञानी वैजकीय विज्ञान सकड असायक जाताना पाप साहेबान मोरयेच्या पांयां तळा वचून मागलें हें घडीत भोव अपुरबायेचें घडीत. Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati. Sono col virus che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore il personale ospedaliero, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. दैविक मोगाची आवय, दैविक मोगाची सायबीण ह्या कपेलाक समर्पून दिल्ल्या जाग्यार पापसाहेब वचून मागणें करता आनी हें मागणें आमी आयकलें. ह्या मागण्याचो विशय जावन आसा मोरी माई ह्या संवसारांत आमी सकड पळयणारी
तूं आमची बरवशाची माय आमचो तूं बरवसो. हो कश्टांचो काळ, हो कश्टांचो वेळ आमी तुका समर्पण दिता. थोडे कश्ट, हो थोडो कश्टांचो संदिग्ध परिस्थितीचो काळ तूं निव रावन आमकां बेगीनच संतोश आनंद फावो कर. सर्व विज्ञानवारांतलें आमकां तूं राख. मोरी माये हो संवसार तशेंच आमकां सगळ्यांक तुका आमी समर्पण दिता. आमचें संरक्षण तूं कर. आनी ह्या मागण्यांत पाप साहिबान मोरयेक पिडेस्तांचे भलायके म्हणून उल्लेख केला. तर फ्राद रिचर्ड, पिडेस्तांचे भलायके म्हळ्यार कितें? फ्राद मेल्विन, ह्या दिसांनी मनशाक दैहीक, शारिरीक, मानसीक आनी आत्मीक भलायकी भोव चड गरजेची. ह्या खातीर जायतीं जाणां ह्या दिसांनी म्हणटात, फादर तुमच्या आराधना वेळार, तुमच्या मिसा वेळार आमच्या खातीर मागा, आमकां बरी भलायकी जाय. जायते उल्लेख येतात, जायतीं जाणां विचारतात आनी ताणें मागिल्लें देव तांकां दिता. जायतीं जाणां म्हाका म्हणटात, फादर आमकां मागिल्लें मेळ्ळें. आनी हें जावन आसा देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावची वर्ती कोणा. आनी असली भलायकी मेळटा आसतना आमकांय भोव संतोश भोगता, कित्याक आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या भलायकेंत आसा जाय. आनी अशें आसता, थोडीं जाणां मोरये माये लागीं विनंती करून आसात आनी मोरये मायेच्या मजतीन जायती भलायकी तांकां मेळ्ळ्या. आनी प्रत्येक जावन वेलंकणी माता म्हणल्यार आमची भलायकेची माय अम्मा वेलंकणी हिच्या नांवार मागोवन जायत्या जाणांनी भलायकी घेतल्या. आनी ह्या विशयान आमकां चड खुशी भोगता. पिडेस्तांचे भलायकी हो उलो लदिनेंती आमकां मागोवंक मेळटा. आनी मोरी मायेक आमी पिडेस्तांचे भलायके म्हणटा. आनी पिडेस्तांचे भलायके, ही भलायकेची माय वेलंकणी सायबिणीचो प्रस्ताव तुवें काडलो. वेलंकणी सायबीण, वेलंकणी माय ही भलायकेची माय खंडीत हिचे भक्तीपणा विशयांत एक चरित्र आसतली. कशें ग्वादलुपेची सायबीण, लोरेटोची सायबीण, फातिमा सायबीण एक चरित्र आसा गी, तशेंच वेलंकणी सायबिणीक एक चरित्र आसतली. कित्याक म्हळ्यार मोरी माय दिश्टीक पडल्या वेळार, तिचे प्रसन्नता दिल्ल्या वेळार ती उलयता, ह्या पवित्र एका जाग्यार एक देवाळ बांदा म्हज्या उगडासाक, हे आमच्या बापा नमान मोरये तुमी म्हणा, अशें संवाद ती करता. तर वेलंकणी सायबिणीक खंडीत एक चरित्र आसतली. ह्या चरित्र विशयांत हें भक्तीपण कशें सुरवात जालें? ही चरित्रां आमकां 16व्या आनी 17व्या शतमानांत पळोवंक मेळटा. पयल्यार मोरी माय दिश्टीक पडली एका हिंदू भुरग्याक. वेलंकणी जावन 7 मैलां पयस अशें नागपटना म्हणलें एक शहर. आनी ह्या शहरांत आसल्या एका हिंदू मानेस्ताक हो भुरगो दूद व्हरून येतालो सकाळींच्या वेळा. एक फावटी सकाळींच्या वेळा हो दूद व्हरून येता आसतना तो वेलंकणी जावन अण्णा पिळ्ळे म्हणल्यार मार्गा लागीं पावता आसतना ताका पुरासाण भोगली. आनी तो चिंती लागलो चिक्के सुसेग हांवें घेयचय. आनी ह्या खातीर तो पळयता आसतना तें एक तळें आसलें आनी तळ्या लागीं एक व्हडलो गोळी रूख आसलो. आनी त्या गोळी रुखा लागीं हो गेलो आनी चिक्के विशव घेवंक लागलो आनी ताका थंय न्हीद पडली. आनी अशें न्हीद येता तो आसोन उठ्ठा म्हणटा आसतना ताच्या मुखार एक व्हडलें वारें येवचें ताका दिसलें. आनी तो चिक्के घाबरलो. आनी त्या वाऱ्या मोद्यागात ताका पळोवंक दिसली तित एक सोबीत स्त्री एका भुरग्याक घेवन ताच्या मुखार उबी रावली. आनी आंबोरपिकी हांसोन त्या भुरग्या लागीं म्हणा लागली, म्हज्या भुरग्याक चिक्केन पियोवंक दूद दी. आनी हो भुरगो वेता आनी तें दूद त्या भुरग्याक दिता. आनी मोरी माय तें दूद त्या भुरग्याक पियोंक लायता. आनी अशें आसता हो भुरगो ती कस पळोवन आसतना ती थंय जावन नापयस जाली. आनी उपरांत हो भुरगो आपलें दूद काडून धांवोन धांवोन वचोन त्या हिंदू मानेस्ताच्या घरा पावता आसतना वेळ जाल्लो पळोवन हिंदू मानेस्ताक इतलो राग आयलो की तो रागान पेटलो आनी दुसरें दूदय उणें आसलें. जाल्यार ताणें ताबडतोब तें दूद घेतलें, रागान म्हणलें अशें भितर गेलो आनी आपल्या भुकेल्ल्या भुरग्याक तें पियोंक दिवंक लागलो. आनी अशें आसता विचित्र घडलें. कसलें तें नोवल म्हळ्यार
त्या दुधाच्या आयदनांत न्हू दूद वमतोन पडच्या बरी ताका दिसलें आनी दूद सड जावन आयलें अशें आसता. हो हिंदू मानेस्त त्या भुरग्या लागीं विचार लागलो कितें घडिल्लें म्हूण आनी ह्या भुरग्यान घडिल्लें सगळें ताका आसा तशें सांगलें. अशें आसता तो म्हणा लागलो हांव तुजे सांगत येता ती मोरी माय दिश्टीक पडिल्लो जागो म्हाका दाखय. दोगूय जाण थंय गेले आनी थंय वचून पळयत आसतना कितें जायतें बरेंपण ताका दिसलें. थंय एक शांत वातावरण ह्या मनशाक बगलें आनी अशें आसता त्या थंय आसल्या तळ्याक आजुनी मोरयेचें तळें म्हणटात आनी हें देवाचपण आनी थंय जालें एक अजाप सगळो लोक मानूंक लागलो. चड आनी चड लोक थंय येवंक लागलो आनी त्या देखून शार नांव वाडलें. हें पयलें जावन आसा. आनी एक तरेन मोरी माय एका भुरग्याक दिश्टी पडल्या. तो आनलो म्हळ्यार इल्लो तोंट्या टायप असो आनी अशें आसता ह्या भुरग्याक चलोंक जायनातलें. तो भुरगो घरांत आसलो ताची आवय ताका एका जाग्याक व्हरताली. त्या जाग्याक म्हणटात नाडुतिट्टू. नाडुतिट्टू म्हणल्या घडे ते एक उबार पर्वता बरी आसा आनी थंय एक अंजूर असो रूख आसा. त्या नाडुतिट्टू म्हणल्यार त्या पर्वता लागीं ह्या भुरग्याक व्हरून ती आवय दवरताली आनी ताचे सांगात थोडें तांकी ती दवरताली. त्या जाग्यार वयचे पळयणारी सगळे त्या जाग्याला त्या रुखा लागीं येताले आनी थोडे विशय घेता आसतना थोडे ताक पियेताले आनी थोडे पयशे ताका दिताले आनी तो जमयतालो आनी ताच्या खर्चाक ते जाताले. अशें आसता तो हें ताक काडून लोकांक दिवनूच आसतना हाका एक व्हडलो उजवाड ताच्या लागीं येवच्या परेन दिसलो. उजवाड लागीं येता आसतना हो भियेलो भुरगो आनी भियान म्हणल्या परेन तो कांपन आसलो आनी त्या उजवाडांत परत एक ताका सोबीत स्त्री लागीं येवची दिसली आनी ह्या स्त्रीयेन लागीं येता आसतना तिचे सांगत आसलो एक बाळक ताका दिसलो आनी अशें आसता ताचे थंय आसली ती भिरांत मायक जाली. धैर्य ताचे थंय भरलें आनी ती म्हणा लागली म्हाका जिकें पियोंक दी आनी हो भुरगो आपणें थंय आसलें ताक तिका पियोंक दिलें आनी ताचे उपरांत थंयच सरपडलो. कित्याक ताका एक विचित्र अनुभव जाल्लो. अपुरबायचो अनुभव तो आनी सरपडोन तिका नामान करूंक लागलो आनी उपरांत ती ताका पळोवन हांसा लागली आनी म्हणा लागली हो जागो म्हज्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक शकतलें हांव आनी हो जाग्यार जायतें बरेंपण जातलें ती म्हणा लागली. आनी उपरांत ताका ती म्हणा लागली तूं वचून हें एका कथोलीक क्रिस्तांव मानेस्ताक सांग हांगा एक ताणें इगर्ज बांदी जाय या कोपेल बांदी जाय म्हणून. आनी ह्या वेळार ताच्या मुखामळार ह्या भुरग्याच्या मुखामळार बेजारे भरली. मोरयेन पळयली आनी तो म्हणा लागलो हांव कसो वचूं म्हाका चलोंक जायना हांव तोंटो जावन आसा आनलो जावन आसा म्हाका वचोंक जायना म्हणटा आसा. मोरी माय म्हणा लागली उठ म्हजी खुशी च्यारी कर. आनी ह्या वेळार तो भुरगो आपल्या त्या आसक्त जाल्ल्या पांया वयर ताका एक सकत भरली. अशी सकत भरली की तो उठून उडी मारून नाचोंक लागलो. नाचोन व्हडा संतोशान म्हणल्या बरी तो मोरयेक पळय लागलो आनी थंय मोरी नापयस जाल्ले ते वेळा मोरी नापयस जाली. आनी हाचे उपरांत तेंत एक दृश्य ह्या क्रिस्तांव मानेस्ताक फुडल्या राती पडुल्लें जावन आसा आनी ह्या भुरग्याक कितें मोरये मायेन सांगलें आनी ताका पडिल्लें सोपण ताळ पडटालें आनी त्या क्रिस्तांवान उपरांत भोव एक ल्हानशें सोबीत एक इगर्ज बरें आसलें कोपेल थंय बांदलें आनी ताच्या दिश्टीक कितें ती मोरी माय दिश्टी पडिल्ली तेसलेच एक इमास ताणें केली आनी त्या आल्तारीर सोबयली. आनी ह्या देखून जायते जाण थंय येवंक सुरू जाले आनी तिका आरोग्य माता म्हळ्यार भलायकेची माय म्हणून ताणें मानूंक सुरू केलें आनी अशें मोरये मायेची भक्त विस्तारली. मोरी माय दिश्टीक पडिल्ली. मोरी माय प्रसन्न जाल्ली. 2 गडितां भोव अपुरबायेन तुवें विवरिल्लीं आनी ह्या दोनी गडितांत एक बारेती नारी जावन म्हणले बरी म्हळ्यार कापड न्हेसून मोरी माय भुरग्याक कणगेवन जेजू बाळकाक कणगेवन 2 फावटी दिश्टीक पडटा. एक फावटी हिंदू भुरग्याक आनी एक फावटी एका आंधल्या भुरग्याक तोय हिंदू जावन आसा न्ही गे. हय तोय हिंदू जावन. आनी ह्या दोनी गडितांनी आमी आजाप देखता. एक फावटी पयल्या गडितांत भुरगो जेजू बाळकाक दूद दिता आनी तें दूद उणें जायना दूद चड जावनूच येता. दुसऱ्या गडितांत तो आंधलो चलोवंक जायनातलो
भविष्य जल्मात हांव तसो आसलो कोण ना आवय थंय अण्ण ताका धरतली आनी ताक विकून ताचें पोट तो भरतलो आनी तो घडयेन किणान उठता आनी चलता 2 अजापां मोरी माये वरवीं ती जातात. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार ह्या दोनूय गडितांत मोरी माई जेजू बाळका सांगाता दिश्टेक पडटा. हे असो अर्थ कितें जावयेत मोरी माई आनी जेजू मदलो तो संबंद व्यक्त करूंक, देव आनी रचणारा मदलो तो संबंद व्यक्त करूंक, समी आनी शीस हांच्या मदलो तो संबंद, तो बांद, तो गट आसलो, तो बलिश्ट आसलो संबंद व्यक्त करूंक जावंक पुरो. एक घडीत आमी खंडीत सांगयत मोरी माई एकच व्यक्ती ह्या संवसारांत जेजू जल्मताना तशेंच जेजू मरण पावतना हजर आसले, दुसरें कोणूच नासली. मोरी माई शिवाय दुसरें कोणूच नासली. देखून थंय एक विंगड करूंक जायनातलो तो संबंद मोरी माई आनी जेजू मदलो. आनी ही मोरी माई जेजूची आवय, देवाची माई, आमची आवय, ह्या संवसाराची आवय, पवित्र सभेची आवय म्हूण सांगूंक ही मोरी माई आशेता कोण ना आनी हें सत म्हणून आमी मानता. तिसरें, कशें मोरी माई दुसऱ्या जाग्यांनी दुसऱ्या व्यक्तींक दिश्टीक पडुल्ल्या वेळार उलयली गी, हांगासरी मोरी माई उलयता. न्ही गे, म्हाका इल्लें दूद दी, म्हज्या भुरग्याक भूक लागल्या या तान लागल्या, या वोस त्या कथोलीक मानेस्ताक तूं सांग, अशें मोरी उलयता. म्हळ्यार मोरी आजुनूय आमच्या सांगाता उलयता, आमचो हुस्को तिका आसा. शहरांत ती उलयल्ली वय. ठाणा शहरांत जेजू सांगाता ती म्हणा लागली तांकां दांका सोरो उणो पडला आनी म्हणा लागली तो कितें सांगता तें करा. आनी मोरी माय आनी जेजूच्या वरते संबंद सो खुणा जावन आनी एक पयलें अजाप जेजूचें थंय घडलें वय. आनी त्या विनवणे सो तो एक शिगूण मोरी माय आजुनूय आमच्या मदीं दाखोवन दिता. ही दिश्टीक पडली ही मोरी माई हें घडीत लोकांक कळटा आसतना मोरी मायेचें भक्तीपण सडलें. लोक हरिहरींनी थंय वचूंक लागलो आनी ती मोरी माई आरोग्य मात जाली म्हळें. आनी कसलें सडीत थंय जालां गी, घडलां गी. वय हे 16व्या शतमानाचें मात्र हांवें तुमकां सांगलें. 17व्या शतमानांत आनी एक अजाप घडिल्लें आसा. 17व्या शतमानांत पोर्चुगीज तारू आपल्या नाविकांक घेवन चायनाच्या माकाओ बंदरांतल्यान सिलोनाच्या वाटेर वचून आसले आनी अशें आसता एक व्हडलें वारें वादळ येवन तातूंत हांव तांकां बादशावीत ना म्हणल्या बरी तांकां बगलें. आनी अशें आसता ते चिंती लागले कितें करचें. दिंबेर ते पडले आनी त्याच दर्याचे नेकेत्र जावन अशा मळये लागीं ते मागोंक सुरू जाले. आनी अशें ते मागं लागले की आमकां बाचाव कर, आमकां राख म्हूण ते मागता आसतना मरियमायन तेजें मागणें आयकलें आनी तांचे तारू येवन पावलें दर्याच्या तडीक वेलांकणी लागीं. आनी तो दीस जावन आसलो सप्टेंबरची 8 तारीख, मोंती सायबीणचे बेस्ट मरियेचो जल्म दिवस. आनी एक वर्ते असर बरी ते त्या तारवा जावन देवले आनी तेन तशे कोपेला भितर गेले आनी कोपेला भितर वता आसतना मरियेची इमाज पळोवन ते संतोसले आनी ते म्हणा लागले आमकां मरियेन बाचाव केलें, आमकां मरियेन राखलें आनी ह्या देखून आमी मरियेक एक सोबीत इगज बांदतले. हांव पुढच्या फावटी आमी येता आसतना आनी हें तांणी दुसरे फावटी येता आसतना जारी केलें कशें म्हळ्यार तांणी बरी एक इगज थंय बांदली आनी थंय त्या नवें खोपेल म्हणटा आमी ताका, इगज म्हणच्या की नवें खोपेल तांणी बांदलें आनी इतले सोबायते आसले गे. आनी तांणी कितें केलें, पवित्र पुस्तकाचे वर्ते 7 आटापोन आसचे दाखोवणे आटापोन आसचे पोर्सेलन पळयो म्हणटा आमी. पोर्सेलन पळयो म्हळ्यार हे जायते सडीक मोलाची एक वस्तू, व्हेरी एक्सपेन्सीव वय, बरें मोलादीक वस्तू. ते हाडून तांणी ती आल्तार सजयली आनी उपरांत मरियेक कृतज्ञता जावन आजून तुमी गेले जाल्यार वेलांकणींत बजिलिकाच्या मेन आल्तारी वयर हे पोर्सेलीन पळयो ते आसात. आनी हें जावन आसा वर्तेपण तांचें.
त्या देखून ह्या पोर्चुगीज नाविकांनी कितें तें बसयलेलें तें तांणी करून दाखयलें आनी आपुरबायची इगज तांणी थंय उबी जाली. आनी हें जावन आसा तिसरें अजाप. तेंय मोंती सायबिणीच्या फेस्ता दीस नाविकांक ती मोरी माई राखता आनी एक बसवणी केल्ल्या बरी एक आंगवण केल्ल्या बरी जावंक पुरो हे नावीक ते एक कपेलगी ह्या इगर्ज बांदतात. आतां मोरयेची एपॅरेशन्स म्हणटा हांव, मोरी तवळ तवळ डिस्ट्रिक्ट पडल्या मस्त संवसारांत दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार हजार फावटी हजार जाग्यांनी ती डिस्ट्रिक्ट पडल्या. पूण पवित्र सभान सबार ही एपॅरेशन्स ही डिस्ट्रिक्ट पडिल्लीं घडीत अध्ययन केल्यांत होली सी हे अध्ययन करता. तांचे पैकी प्रत्येक जावन 300 एपॅरेशन्स येदोळ पवित्र सभेन स्टडी केल्यांत अध्ययन केल्यांत. आनी स्टडी केल्ल्या ह्या अध्ययना पैकी एपॅरेशन्सा पैकी ह्या डिस्ट्रिक्ट पडिल्ली हे गणितां पैकी थोडी मात्र पवित्र सभेन येदोळ वय हें सत मोरी डिस्ट्रिक्ट पडल्या जें कितें घडटा थंय एक अजाप विस्मीत घडलां हें सत हें खरें म्हणून पवित्र सभेन सांगलां आनी मान्यता दिल्या. जावंक पुरो ग्वादलुपेची सायबीण, फातिमा सायबीण, लुड्स सायबीण आनी जपानांत आसली आवर लेडी ऑफ आकिता, बेल्जियमांत आसली आवर लेडी ऑफ गोल्डन हार्ट, आवर लेडी ऑफ द वर्ड आफ्रिकाची आनी आवर लेडी ऑफ हेल्प अमेरिकाची असले डिस्ट्रिक्ट पडिल्ली ती गणितां पवित्र सभेन स्विकार केल्यांत एक मंजूर केल्यांत म्हणयात वय म्हणून सांगलां. तशेंच वेलंकणी सायबिणीक ह्या वेलंकणी सायबिणीचे ही आजापां कसली मान्यता ह्या पवित्र सभा कशें पळयता. पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें नवें कोपेल ही आजापां ह्या पवित्र सभा कसली मान्यता. पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें नवें कोपेल ह्या पवित्र सभा कसली मान्यता. तें नवें कोपेल पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें ह्या पवित्र सभा कसली मान्यता ही आजापां. पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें नवें कोपेल कसली मान्यता ही आजापां. ह्या पवित्र सभा पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें नवें कोपेल कसली मान्यता ही आजापां. ह्या पवित्र सभा तें नवें कोपेल पोर्चुगीसांतरी उबी जाल्लें तें ही आजापां. ह्या पवित्र सभा कसली मान्यता. मायनर बेजिलिका म्हण डिक्लेअर केल्या उपरांत पापा जुआंव 23 ही आमची मायनर बेजिलिका सेंट मेरी महाबेजिलिकाच्या हुद्द्याक मेळयली. आनी अशें आसता ह्या वेलंकणी सायबिणीचे नवें साव विस्तारलें, चड आनी चड लोक येवंक सुरू जालो आनी हर एका जाग्यांनी ते पासारली. त्या देखून आजून आमी वेलंकणीक उदेंतीचे लुड्स म्हणटा, ताका इंग्लिशान म्हणटात लुड्स ऑफ द ईस्ट. होय, उदेंतीचे लुड्स म्हणटा. आनी हे आजुनी इतलें प्रख्यात जालां की लोकांक वेलंकणी माय म्हणली आमची माय म्हणल्या बरी जाल्या. उदेंतीचे लुड्स म्हणून ह्या मायनर बेजिलिकाक पाप सायबानच तें एक बिरुद दिल्लें, म्हळ्यार अधिकृत जावन घोशण करता आसतना. थोड्या संगतीक पवित्र सभेतावन मान्यता लाभता, थोड्याक मेळना, थोड्याक मेळना. म्हळ्यार खंयच्याय की खंयचें घडीत जाल्यार एक पवित्र सभा मस्त गुंडायेन विज्ञाना प्रमाणे जावं पुरो वैद्यकीय प्रमाणे सगळी त्या प्रमाणेंत स्टडी करनंत वता. अशें थोडे संगती थोडी घडितां पवित्र सभा फॉर्मली एप्रूव, थोडी इट इज इम्प्लिसिटली एप्रूव्ड. हांगासर वय हांगासर इम्प्लिसिटली इट इज एप्रूव्ड मायनर बेजिलिका जावन. तर फ्रात मेल्विन एक यात्रीक स्थळाक मान्यता मेळ्ळ्या जाय तर कसले संगती गरजेच्यो जावन आसात. खंडीत जावन सबार संगती पवित्र सभा पळयता आनी थोडीं कारणां आसात. थोडीं कारणां हांवें दिवचीं जाल्यार जें कितें घडटा खंयच्याय एका यात्रेक स्थळान जावंक पुरो, यात्रेक जाग्यार जावंक पुरो, ह्या दिसवणे वरवीं ह्या प्रसन्नते वरवीं कितेंय तें घडटा तें आमच्या भावार्थाक आनी भावार्थाच्या सतां विरोध वचोवंक नजो, तें मस्त गरजेचें. दुसरें जें कितें घडटा
it should be something exceptional. There should be some miracle. म्हळ्यार थोडें एक विस्मीत आसूंक जाय, एक आजाप थंय घडोवंक जाय. एक्सेप्शन म्हळ्यार एक असामान्य, तें सादारण जायना. एक असाधारण घडीत, असामान्य घडीत आमकां जालां म्हणून खंडीत पातयेत येता, पूण कशें जालां म्हणून आमकां विवरण दिवंक जायना. वैजांक तें विवरण दिवंक जायना. विज्ञानाकी तें कितें कशें घडलें म्हणून सांगूंक जायना. म्हळ्यार इट इज समथींग सुपर नॅचुरल, सायंबा वर्थ तें म्हणटा. आतां अजाप विस्मीत घडटा. दाखल्याक वेलंकणी सायबिणीच्या त्याच डिस्ट्रिक्ट पडणे वरवीं पळय, तो हिंदू भुरगो दूद दिता, पूण दूद उणें जायना, दूद चडटा. एक असाधारण, एक्सेप्शनल, सुपर नॅचुरल घडीत आमकां विवरण करूंक जायना. आणलो थंय आसलो, मुरयेन उठ, तक्षण उठ, वस म्हळें तो उठलो आनी सरलो. दिस इज एक्सेप्शनल आनी सुपर नॅचुरल घडीत. हें जावन आसा दुसरें घडीत. तिसरें घडीत, तिसरें कारण जावंक जाल्यार कोणाक मोरी माय डिस्ट्रिक्ट पडटा, भुरग्याक जावंक पुरो, या व्हडांक जावंक पुरो, प्रायमतांक पुरो, तरणाट्याक कोणायकी जावंक पुरो. हांगासर हिंदू भुरगो वय, पूण सडटावो एक मोरी माय डिस्ट्रिक्ट पडली थोड्यांक कथोलिकांक. आनी त्या कथोलीक कुटुंबाचो भावार्थ, बॅकग्रावंड म्हणटा हांव, तो बरो आसूंक जाय. आनी कोणाक डिस्ट्रिक्ट पडटा तांची एक मानसीक भलायकी, तांची भलायकी बरी आसूंक जाय. एक मनीस अस्वस्थ जाल्यार, म्हळ्यार मानसीक जावन एक अस्वस्थ जाल्यार ताका तें एक नीज कारण म्हणून सांगूंक जायना. डिस्ट्रिक्ट पडल्या उपरांत त्या व्यक्ती थंय, त्या लोकांक थंय, त्या भुरग्यां थंय जावंक पुरो, व्हडां थंय जावंक पुरो, एका रितीची बदलावण घडटा, एका रितीचें परिवर्तन घडटा. आनी त्या व्यक्तीचें देवासांव जावंक पुरो, भक्तीपण जावंक पुरो सडटा मागण्यांत, प्राजितांत. ती व्यक्ती करसितात वेळ, तांचो वेळ, आनी तांकां साबार सोंसणीकाय आसता. मस्त कश्ट संकश्ट तांकां येतात. थोडे फावटी तांकां एक सुरें घालतात, मस्त परीक्षा जाता तांची, मस्त परीक्षा जाता. आनी थोडे फावटी इतले की तांकां एक सुरें जाग्यार व्हरून घालचें पुरा. तसलें एक आसतना हो लोक जावंक पुरो, ही भुरगीं जावंक पुरो, ती मोरयेक पळयल्लीं, ती सोंसणीकायेन आनी की चड धैर्याक जातात. आनी जर तर असलीं शेगूण थंय आसता तर तसलीं घडितांत एक नीज म्हूण जालें. तिसरें कारण. चवथें कारण, आमी पवित्र सभेंत आमच्या भावार्थांत एक पब्लीक रेवलेशन म्हणून आसा आनी एक प्रायवेट रेवलेशन म्हणून आसा. पब्लीक रेवलेशन परगट जाल्लें तें उगडापण. सगळो बायबल पोरनो सलो जावं दी, नवो सलो जावं दी, इट्स ए पब्लीक रेवलेशन. सगळ्यांकी वाचयेत, सगळ्यांकी कळीत जाता, हें पब्लीक रेवलेशन. पूण प्रायवेट रेवलेशन, खासगी उगडापण आसा, तें थोड्यांक मात्र लाभता. आनी तसलें रेवलेशन मोरी मायगी हे डिस्ट्रिक्ट पडल्या वेळार हें रेवलेशन दिता, हें उगडापण दिता. तुमी मागणें करा, तुमी नमान मोरये म्हणा, तुमी तुमची जिणी बदलया, हें पुरा मोरयेन दिवचें तें प्रायवेट रेवलेशन थोड्यांक मात्र. आनी ह्या प्रायवेट रेवलेशन थोड्यांक दितना ती तें रेवलेशन, तें उगडापण प्रगट करतात. लोक पातयेता आनी लोक येवंक सुरू जाता, लोक सांगाता मेळटा, सांगाता देवाक हरसिता, अर्गां दिता, मागणें करता. हें जावन आसा प्रायवेट रेवलेशन. असले सांगती आसल्यार खंडीत पवित्र सभा एक पुणशेत जावंक पुरो, एक खंयचें एक असलें डिस्ट्रिक्ट पडचें तें घडीत मुरयेचें एक वय सत म्हणून एक मान्यता दिता, एप्रूव करता. तुवें म्हाका सांगिल्लें आसा, उडासा म्हाका, तूं वेलंकणी 3 फावटी गेलाय म्हणून. वय, हांव 3 फावटी गेल्लो. वय, मस्त संतोश. तूं हे 3 फावटी गेल्ल्या वेळार तुवें थंय पळयल्ल्यो संगती, या खंय वेलंकणीचे खंय हांगासर देवासांव खंय आसल्यार आनी तें भक्तीपण आसल्यार हाच्या विशयांत एक सडीत महेत आमकां सांगयात की. खंडीत जावन हांव वेलंकणी पयलें पावता आसतना जायते जाणांनी उलयल्लें, सांगिल्लें, आयकल्लें,
पूण म्हज्या नीज दोळ्यांनी पळयतना जायती विस्मितां म्हाका थंय दिसून आयली. लोक हारी हारीन येतालो पूण थंय आसचे ते देवस्थान आनी पळयत आसतना बरी खुशी जाली. दुसरें हांवें पळयलां, हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटांत रेतेर दिता आसतना जायते जाणां सांगचे आसा आमी हांगाच हांव न्हू वेलंकणी वेता हांव फादर. आनी हे जायते जाण वेताले. आनी जून आनी जुलय म्हयन्यांत मुंबयत न्हू जायते जाण मास्ली पागी येतात आमच्या डिवायन सेंटराक. ते सगळे व्हडले व्हडले ग्रूप जावन थंय वेतात. आनी हांवें आयकलें जुलय म्हयन्यांत म्हळ्यार जुलय 16 तारखेचे त्या वेळार थंय एक जायते ग्रूप येतात ते मास्ली पागी. प्रत्येक जावन ते बसीन सायडीचे वय. आनी आमचे ते कापुजीन याजाक महाराष्ट्र प्रॉविन्साचे ते तांचे सांगा ते येतात आनी तांचे थंय देवस्थान ते आटापतात. पंगडाक ताण येतात वय. हांगा दोनूच तो पंगड मुखारसून वेता. हे देवस्थान ते मान वाडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां मुखार दर्याक वेता आसतना माय एक आदार तांकां सांबाळची, तांकां बरी भलायकी दिवची ही तांची पातयणी जावन आसा. आनी आजून हांव पळयतां जायतो लोक म्हणटा आमी वर्सा एक पोटी म्हणी वस जाय वेलंकणी. एकदोळ वेलंकणी आमी एक वर्सा वसनातल्यार मोरी माय आमच्या दारा बगलार येवन आमकां आपयता म्हणटात. इतली एक भक्त आनी इतलें एक बरेंपण मोरये मायेचें ते आटापून आसात. हे आमच्या तमिळनाडूच्या वेलंकणी जाल्यार आमच्या उडपीत येसुजीन ती एक वेलंकणीचे व्हरते पुनशेत आसा ते कलमाडींत आसा. आतां भोव आपुरबायन सोबयलां तें. आनी हे कलमाडीच्या पुनशेताक ते पेस्त शेपर आसा वय वय ओके एक बोट टायप आसा ते तारून टायपार आसा. आनी ते पयले आमचे म्हण दिसता ह्या एरियांत तसो जाल्यार खंय पळोवन हांवें. पूण थंय बारी जण लोक येता. अशें आसता हे फेस्त आमी सप्टेंबर 8 तारीख करिना. आमच्या कलमाडींत हें फेस्त ऑगस्टाच्या 15 तारखेक स्वातंत्र्य दिनाचरणे दीस भोव व्हडा दाबाजान करतात आनी जायतो लोक थंय येता. अशें आसता. तुमी वेलंकणीन पळयत जाल्यार जायते जाणां सांगचें आसा फादर एक पुटी हे तुमी फ्लॅग हॉइस्टिंगाक म्हळ्यार तो बावटो उबोवचो नव्यानाच्या पयल्या दिसा तो हे म्हण सांगतात. पूण हांवें दळ वचोंक जावना. आनी मुखार कंडिशन वचो जें म्हण आसा तें म्हणटा ताचें एक वर्णन करता आसतना आमच्या आंगाची लोवूंत नीट जाता. तशें जाल्यार तें घडची विस्मिता कितली आसूंक पुरो. तर सगळ्या लोकांक एक वर्ते अभिमान आनी भक्त आसा त्या मोरये माये लागीं. प्रत्येक तरां वेलंकणी मायेचें एक नवें सावो आनी तें देवासपण आजुनी विस्तारता आनी ती माय आमकां विसारलें दिवनूच आसा. वेलंकणी सायबिणी विशयांत ह्या वेलंकणी सायबिणी सशीन गेल्या वेळार मागल्या वेळार मोरी माई आमकां गूण करता, आमकां बरें करता, आमकां राखता, सांबाळटा, संरक्षण दिता म्हणून तुवें सांगलें. आनी हें सत आमी सक्कड हें आमी पातयेता. ती मोरी माई भलायकेची माई आमकां खंडीत राखता, बरी भलायकी दिता म्हणली. त्या बरोवशान तिच्या पांयां तळा आमी खर एक दीस म्हणल्या बरी तेर्सा मुखान जावंक पुरो, लदिने मुखान जावंक पुरो वेता. सप्टेंबरची 8 तारखेर वेलंकणी तमिळनाडू थंय मद्रासांत हे फेस्त करतात. आमी हांगासर मोंती सायबिणीचें फेस्त करता. तर ह्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या ह्या नव्यानाच्या दिसांनी असलें एक देवस्थान आमच्या जिवितांत तें भक्तीपण मोरयेचें वाडोवंक जाय आनी वाडाचें. ही अजापां आजुनी घडोवनूच आसात, बरेंपण जावनूच आसा. चड आनी चडीत मापान लोक बरी भलायकी घेवनूच आसा. हें चड भोव खुशेचें कित्याक मोरी माय भलायकेची आवय आमकां भोव लागशिल्ली. जाय जाली बरी भलायकी दिता आसतना खाना शहरांत उणें पडिल्ल्या कडेन तिच्या हजारपणा देखून जायतें बरेंपण तिणें भरती करून दिलें. आज आमच्या कुटुंबांनी सयत उणें पडिल्लें कितेंय आसा तर भलायकी जावं दी या आमचो भावार्थ जावं दी सगळें ती मोरी माय आमकां भरती करून दिताली. त्याच भलायकेच्या मायेच्या नांवान सगळ्यांकी आमी बरें मागता. वेलंकणी माये आमा पासत विनंती कर. वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता. भलायकी नासलेल्या भलायकी पाटी दिता. लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता. लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता.